वंदे मातरम. शिरीष बाबू बरंच पूर्ण आलेलं असलं की ह्या सभागृहाची आमची बुनियादीच्या फातर बसतात पाकिस्तान 2 देश जाऊन गेलो पण मुखार आयले ना पण काही जर काम जर करतले जाल्यार तो वेळ येवचो पडटा आणि त्या वेळाच्या नुसार आजची बुनियाद ह्या सभागृहाची आज घातिल्ली आसा. ग्रामीण विकास खात्याच्या अंतर्गत आमची एक सोच आसा, आमचो एक संकल्प आसा की प्रत्येक ग्रामीण भागातल्या वार्डांनी एक प्रकल्प दिवचो. तो प्रकल्प रोजगार अभिमुख असपाक शकता. तो प्रकल्प आमची संस्कृती जी श्रीमंती जी आसा ती श्रीमंती मुखार वचपा खातीर आणि जो सभागृह आम्ही बांदतले त्या सभागृहान आमची सगळी ल्हान माणकुली भुरगीं आपले व्यक्तिमत्व घडोवपा खातीर किंवा सिद्ध करपा खातीर त्या सभागृहाचो वापर करतले. लोक करतात पेपर आठवड्या तक्रार करतात. पेपर नाका, पेपर नसताना काम जावपाचें हे लक्षात घाला. सरकारी दरबारीत पेपर सामके इम्पॉर्टंट आसा. पेपर ना जाल्यार झगडी करपाची ना, पेपर घेवन झगडी करपाची. त्या खातीर कशें आसा की असले जे पळय काम आसा सार्वजनीक सगळे एकटे जावन करून घेवया आनी आमी सदैव सरकार म्हणून इवन आमचे माननीय मंत्री पळय आसा न्ही सदैव आमकां आशिर्वाद आसा. हांव सांगतालो तेका एक दीस फक्त म्हणटाले तुजे नांवाचेर 5-6 पाटी लागपा जाय मरे सावड्डे मतदारसंघा म्हणून करया म्हणून उमेदीत जाय न्ही. आज एक दिसाक 2 पाटी लागल्यो आनी केन्नाय समज तो एक दीस येयलो जाल्यार आनी 2 लागलो जाल्यार सहज 5-6 पाटी लागप म्हणजे एक रिकॉर्ड तो लक्षात दवरा. तर अशा पद्दतीचे काम करपी आमचे गोविंद गावडे मंत्री आसात. तुमकां सगळ्यांक तर खबर आसा खेलो इंडिया लागून जगभर तेजें नांव जाल्लें आसा. कशा पद्दतीन तरी काम केलें आनी लोकांक कशा पद्दतीचे त्यांनी रिजल्ट दिलो ते सगळें तेजें नोंद जाल्लें आसा. आमचे हांगासर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सोडून सेंट्राक सुद्दां आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा मोदीजीन सुद्दां तेजे वाह वाह केल्ली आसा तेका. तर हांव तुमच्या सगळ्यांचो निरोप घेता.